माथेवा प्रमाणे स्वार्थ. जेजू शतापातीच्या साकराक बोरो करता. उपरांत जेजू कफरनावांत भितर सरतस एक शतापाती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळता. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापातीन जाप दिवन म्हणलें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाता खाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तमते थावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जाताले रडणें आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतापातीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमानले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. देवाचें उतर हें, वखाणे तुका क्रिस्ता.